Frank Vegas, President of Goan Seamen Association of India. This is the latest update. Mujan Urbada. Today I received a call from the Chief Minister Office from Commander Prasad Pade, OSD for CMO, asking the Goan Seamen Association of India to kindly assist them in establishing details of the Goan seafarers who need assistance in this COVID-19 pandemic situation. So they have requested Goan Seamen Association of India to cooperate with them and to assist them in getting all the details from our Goan seafarers who are stuck in different parts of the world. So काल म्हाका CM ऑफिसाचो फोन येयल्लो. तेणी म्हाका सांगिल्लें बाबा आमकां डिटेल जाय आसलो म्हूण. मागीर तेणी म्हाका मेल केलो आनी सांगिल्लें मेलाचेर तेणी वॉट आर द डिटेल्स रिक्वायर्ड फ्रॉम आर गोवन seafarers ते मेन्शन केलें म्हाका. Full name with passport, CDC number, contact number, email ID, present vessel, company details, present port of call, location of seafarer, whether in contact with Indian Embassy, exact type of assistance required, that is lending permission for charter, financial assistance, medical assistance. Based on this feedback, it will be possible for them to form the activity plan. So जेन्ना हो मेल आमगे एसोसिएशनाक धाडलो and we were very positive and we replied to them with a positive reply from the association that we are pleased to cooperate and assist in establishing details of affected Goan seafarers who are stranded in different parts of the world due to COVID-19 pandemic situation. As per the details requirements, where Goan Seamen Association of India has uploaded an assistance form for seafarers to get a direct link so they can submit their details to form this activity plan as soon as possible. So, तेंगे आमी approve केलें. We have taken the approve from the office, CMO office, from Prasad, Commander Prasad, and he said us, it's a well done. Please share with media for maximum response. So तो आमकांय सांगला तुम शेअर करूया म्हणून मिडिया कडेन जाती तो लोकां मध्य वचद्या आनी तो जाती तो हे येवं द्या म्हणून. So this is the email came from the CMO office. And this is the reply which the Goan Seamen Association had given. And this is the format which have to be filled, the details to be filled by the Goan seafarers. And here, Sokola there is a link. This is the link to go and to fill the form. So after आमके रिक्वेस्ट हे आतां फॉर्म धाड म्हणटी ते लिंक धाड म्हणटी तुम जात ते बेगीन ताबडतोब सारके टायम आनी वेस्ट कोनाकाय जात तितू तुम आमकां ते डिटेल्स धाडे आनी ते आमी आमगे ऑफिसांतल्यान वील गिव इट टू द CM ऑफिस because they want to activity plan they have to make it ready. Jati tu begin. We will work for our seafarers from this office.
जाता तितू हांव मॅक्झिमम टायम केलो आमी काम करतले हे डेटा कलेक्ट करपाक आहा तितले आख्ख्यो डिटेल्स सिफार आसल्यो आनी आमकां येता तितले आमी डे बाय डे और डेली बेजीस आमी सीएमा ऑफिसांत दितले. तो लिंक मातसो पडटा सगळे सगळे पळय म्हणटा की लिंक दाखोवचें म्हणून मातशें खंय धाडपाक जाय ते लिंक आमी शेअर करतले बाय व्हॉट्सअप फेसबूक जाता तितले सोशल मिडियाचेर आनी हे सगळे आमगे लोकल न्यूज पेपर आनी तुकाय सगळे लिंक आमी जाता तितले भायर तुमी शेअर करे जाता ते भाशेन. पण डेव्हलपमेंट जाला इट इज अ व्हेरी गुड डेव्हलपमेंट अँड आमकां पयल्यासून आमी पॉझिटिव्ह आहले एज अ एसोसिएशन. पूण कितें जालां आतां हो एक स्टेप तो कन्फर्मेशन म्हणटा तो पयलें कितें जातालें फकत उलयताले आयज हें पडे आहा चीफ मिनिस्टर ऑफिसांतलो पडयलां जे आमगे प्रेसिडेंटान फ्रँक विल्सन पडे एक्सप्लेन केलां हें इट इज अ प्रूफ इट इज नॉट जस्ट टॉकिंग एंड नाव वी आर इन टू एक्शन. नाव इट इज द ड्युटी ऑफ द seafarer to send as fast as possible so the chief minister office can act. मागीर चीफ मिनिस्टरा ब्लेम कोण फायद ना. दुसरें कित्याक हें आतां सगळें जावपाक पावल कित्याक सगळे जावं MLA जावं हेर एक्टिविस्ट जावं कोण सगळ्यांक जाय तारोटी येयलोले हेच नाका की कोणा नाका हेच ना. पूण तितू मोदें कितें जाता थोडे जाण व्हिडिओ कोताय गव्हर्मेंटाचे एगेन्स्ट उलयताय सो हें सगळें कोण कांय जावपाना. अल्टिमेटली कितें कोता तो गव्हर्मेंटू कोतालो आनी डॉक्टर आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत हेणें फर्स्ट डे सोन आमकां एटलिस्ट फॉर द एसोसिएशन तेणें पॉझिटिव्ह रिप्लाय दिल्लो आनी आमी तेगे पॉझिटिव्ह रिप्लाय एंड ऑन द होप ऑफ दॅट पॉझिटिव्ह रिप्लाय वी वर ऑलवेज वर्किंग पॉझिटिव्हली. So now it is the duty of every seafarer who wants to come, who is interested. कित्याक कितें जालां वच जावन कितें म्हणटाय आमी थिंग बरें आहाय हांगा बरें जेवण मेळटा सगळें जायते भाशेन व्हिडिओ करून घाताय. तें कित्याक सीएमाचेरूय रिस्पॉन्सिबिलिटी आहा प्रेशर आहा कोण जायते भाशेन उलयताय. आतां ड्युटी तेंगेली सीफेरर जाली कोणा येवपा जाय तेंगेली तेमी ताबडतोब हें फॉर्म भरून हें धाडचें. आमी आमगे उपकार मागता आमगे गोंयकारां कडेन मातशें ते व्हिडिओ करपाचें मातशें बंद करे. आमगे भुरगे थिंग कितें साफर जाताय तारोटी आमी तारोटीच आमी जाणाय आमी एसो सिट्युएशनाक केन्नाय उरनाय पूण एशेंच आमगे जिवीत कोश्टांचें. सो एश कोन्न तुमी व्हिडिओ करून हें करून तें करून आनी गोश्ट आहाय ते दुखोय नाकाय ते पडत थिंग दुखताय आनी तेंगे फॅमिली हिंग दुखता. तुमी तें सिट्युएशन पॅनीक कोन्नाकाय. हांव मातशें मागोतां ते व्हिडिओ करपाक मातशें बंद करे. हें जाता ते बेगीन तुमी हें फॉर्म भरून बेगीन धाडाय. सो आतां हें सगळें नाव द बॉल इज in the seafarers court and then it will come into the government's court. Then no one can blame anybody. This is our kind request as an association. Private IT department so they link करपाक जी आमगे वेबसायट हें करता तो सर्वीस आहा तो so we had contacted him and ते मागीर लिंक आमी एड केलें म्हणजे आमी वी ऑल्सो एक्टेड फास्ट आनी आज दीस भितर म्हळ्यार आमी सकाळी भितर म्हळ्यार रेडी केलें. सो एटलिस्ट आतां कितें जालां एटलिस्ट 2 दीस जे सीएमान म्हटलेले एटलिस्ट गव्हर्मेंटान कितें प्रयत्न केल्या. इट इज अ व्हेरी फास्ट मुवमेंट एट प्रेझेंट. 2 दीस म्हळ्यार 2 दिसां भितर सगळें काल 5 कितें फ्रँका फोन येयल्लो आनी आमी जाता ते भाशेन आमचे कित्याक हें करपाक आमकां सगळी नॉलेज ना. सो आमी आमगे कोण पड वेब डिझायन करता तेका वचून रातीको मेळ्ळे आनी ते रात्या भितर तें रेडी केलें. प्लस आमी सीएम ऑफिसांतसून एप्रुवल घेवपाक पडलें पोतून तें सारकें आहा वो ना कितें चेंजीस जाय जाल्यार करपाक तें मातशें टायम लागलो. तेका लागून सकाळचो आठ पासून तें करपाक आतां बोटीकारांच्या हातीन की तेणें आपणाची डिटेल्स धाडची कोणा पडत आतां मिसअंडरस्टँडींग जावपाची कोणा आनी कोणें हितून पॉलिटिक्स करचें न्हू.
हेच आतां कितें पडे सीएमान दिलां तें स्ट्रेट Black and white. कोण ब्लॅक अँड व्हायट आहा सगळें कोणाक येवपाक जाय तें येवपाचें आमी कोणाक फोर्स कोनाय नाल्यार सीएम कोणाक फोर्स कोना कोणाक येवपाक जाय तें येवपाचें कितको येवपाचें तें सीएम चोयतलो कितको हाडपाचें कित्याक तें सगळें कन्फ्युजन करताय पॉलिटिकल हें तें करपाक कांय गरज ना आतां स्ट्रेट आतां वी आर ऑन द फूट ओके वी हॅव टू वर्क